कोरोनान अख्ख्या जगभर हाहाकार माजला आणि खुबश्या जाणांक त्याचा त्रास जाला. सो आयज आमच्या गोंय राज्यान कदंबा ही आमच्या गोंय राज्याची एक लायफलायन जावन आसा, जी गांवां गांवांत शहरान आणि शहराच्या भाशेनूच राज्याच्या भायर सुद्दां ही पॅसेंजरांक पावोवपा खातीर एक लायफलायन कशी आसा. जाल्यार सगळ्यान पयलीं हांव हे कदंबा कर्मचाऱ्यांचे जे आयज कोवीड वॉरियर्स आसा ते आमच्या सगळ्या समिती तर्फे तांकां क्लॅप मारून तांकां एक मानाचो मुजरा दितात. तशेंच गोमंतक युवा भंडारी समिती तर्फे तशेंच आमचे तिसवाडी आनी इतर आमच्या बांधवां तर्फे आयज तांकां मास्क वांटप आमी हांगासर केला. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की अख्खें जग आयज कोरोना व्हायरसाच्या अगेन्स्ट लढत दिता आनी हेतूंतल्यान आमचो भारत देशूय सुटोंक ना. गोंयांत सुद्दां सुरवातीक 7 जाण कोरोनाचे रुग्ण आमकां सापडले, ते बरे जाले. आतां तेज्या नंतर परत गोंयांत बरेच जवळ जवळ 35च्या वयर कोरोना व्हायरसचे रुग्ण सापडलेले आसा. तेन्ना आयज सगळे कडेन जे लेबर क्लास किंवा बरेचशे लोक हे वेगळ्या दुसऱ्या स्टेटींनी जे अडकून पडलेले आसा, तशेंच गोंयांतूय बीन बरेचशे कामगार अडकून पडलेले आसा आनी त्या कामगारांक तेंच्यान राज्यान पावोवपाचें म्हत्वाचें काम आमच्या गोंय सरकारान हातान घेतलेलें आसा. आनी तेतून म्हत्वाचो वांटो जो उचलता तो आमचें कदंबा महामंडळ. कदंबा महामंडळाचे सगळे कर्मचारी, सगळे ड्रायव्हर, कंडक्टर खरें म्हणचे जाल्यार ते आपले लायफ धोक्यान घालून त्या कामगारांक त्या राज्यान पावोवपाचें काम करता. तेंचे खरेखरच मना पासून अभिनंदन करता. आनी खास करून आयज हांगासर भंडारी समाजाचे युवा अध्यक्ष तुषार आसुलकर, तिसवाडी तालुका अध्यक्ष आमचो आकाश गावणेकर, तशेंच बाकी सगळे सदस्य हांगासर येवन तेंच्यांनी मास्क वांटपाचो कार्यक्रम हो हातान घेतलेलो आसा. हांव आकाश गावणेकर, भंडारी समाजाचो तिसवाडी अध्यक्ष. आज जगभर कोवीड-19 जाल्ल्या की कोरोना डिजीज जाल्लो, हो गोंयांकूय तेचो भरपूर इफेक्ट जाल्लो आसा. त्या कारणान आमी आज कितलेशेच पेशंट, आमचो ग्रीन झोन आसलो तो ऑरेंज जालो आनी आतां तो रेड जालो. थोडे 50 पेशंट आमच्या मेडिकलान कोरोनाचे मेळवले आसा. त्या कारणान आमी आयज कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाक मास्क स्पेशली समाजा मार्फत मास्कां वांटूंक आयिल्ले आसा आनी ती आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिब्यूटूय केल्ली आसा. हांव लोकांक सगळ्यांक गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता की सोशल डिस्टन्सिंग ते सॅनिटायझर यूज करचो आनी मास्कां कंपल्सरी घालून भोंवचें. आज तांच्यांनी एक तुमकां खबर आसा की कोरोना व्हायरसाचेर सगळे कडेन जागृती स्टेप बाय स्टेप करची पडटा कितें. आनी तुमकां एक अशें अवेरनेस आसा सगळे कडेन गोंयांत की मास्का शिवाय भायर सरप ना म्हणून. थोडी एक मास्क घेतात आनी थोडेशे कितें करतात, मास्क हांवें नोटीस केलें की आमच्या ड्रायव्हरां कडेन सर आपले मास्क धुवून घातला आनी कितें घातलां, ते गोश्टी तुमी मातश्यो हें करा. ते रिजन सांगपा जायना. तुमी सेफ्टी प्रिकॉशना खातीर ते कंटिन्यूस मास्क वापरपाक जाय कितें. ताका लागून आज आमचे कडेन हे हांगा आयिल्ले आसा तुमकां एक मास्क प्रदान करपाक. ते तुमी ते अवेरनेस त्या पद्दतीन तुमी करून घेतले आनी जो कोरोना व्हायरसाचे जे डिफेन्स आसा ते कंटिन्यू चालू दवरतात. तर्फे 22 तारखेच्यान पयलीं सुरवातीक आमी 31 जानेवारीच्यान हो कोविडा बद्दल जो जागृती आसा ती चालू केल्ली. लायक हे मारलेले आमी बॅनर सगळे कडेन लायिल्ले. ताज्या नंतर ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक आनी आमच्या स्टाफाक आमी अवेरनेस दिल्लो प्रोग्राम करताले. प्रत्येक आठवड्याक क्लिनलीनेस ड्रायव्ह सुरू केलो आनी 14 तारखेच्यान बस स्टँड आनी बसी सगळे सॅनिटायज करपाचें काम सुरू केलें. आनी ताज्या नंतर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमच्या जशे डॉक्टर्स आनी नर्सीस पयल्या दिसा पासून ह्या कामात आशिल्ले, तशेंच आमचे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर ह्या कामात आशिल्ले. आनी सगळ्यांत मोठी गोश्ट म्हणजे भारतांत 75 STUs आसात. तातूंतल्या कदंबा महामंडळाच्याच STU 3 स्टेटी क्रॉस करून लोकांक घरा कडेन पावयल्ले आसा. लायक उदयपूर, रतलाम डिस्ट्रिक्ट, दिल्लीच्यान पॅसेंजर हाडलेले, स्टुडंट्स हाडलेले आसा. गोंयकार जे स्टुडंट दिल्लीक शिकताले तांकां सुद्दां घेवन आयिल्ले आसा आमचे वॉल्वो बसी वचून. स दीस कंटिन्युअस बस चलोवन ड्रायव्हरांनी हें काम केल्लें आसा. सो खरेंच जशें एक खंय तरी वॉर जातकूच जशें कामाक लागता तशें आमच्या ड्रायव्हरांनी हें काम केल्लें आसा. आनी आमी ते तोंडान फक्त तांची वाह करूंक शकता आनी तांकां म्हणजे ताजेर हें दिवंक शकना. इतलें काम बरें केल्लें आसा.